घटक राज्या कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना म्हाका दिसता दोन गजाली म्हत्वाच्यो ठरतात. एक म्हळ्यार स्टेटहूडान आमकां दिल्ली ऑटोनॉमी आनी दुसरें म्हळ्यार त्या ऑटोनॉमीचें आमी केलें कितें. हाजो दिसता म्हाका विचार जावप गरजेचो. आमदारांची संख्या वाडली तितलीच आमकां ऑटोनॉमी मेळ्ळी. कितें केलें आमी ह्या ऑटोनॉमीचें? म्हळ्यार म्हाका पयर हांवें गोवा हेड केल्लें आनी ताचे भितर एका पॅनलिस्टान खूब सुंदर रितीन सांगलें की डू नॉट ब्लेम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटहूड फॉर आवर फेल्युअर्स म्हणून. No, it is absolutely right. It is absolutely a perfect statement what he has made. गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळें, ऑटोनॉमी मेळ्ळी आमकां, म्हणजे गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें वेगळेपण, गोंयची वेगळी भास हें सांबाळपाची जबाबदारी आमची आसली. पूण गोंयची आयडेंटिटी सांबाळपाक म्हणून आमी घटक राज्याचो दर्जो घेतलो आनी आमी खरीच गोंयची आयडेंटिटी सांबाळ्ळी काय कितें? आयज अशें दिसता की घटक राज्य मेळोन आमी आमची आयडेंटिटी पुसून उडोवपाच्या फाटल्यान लागला काय कितें, अशी आयज नेमकी परिस्थिती जाल्या. फरक इतकोच घडलो की पयलीं युनियन टेरिटरी आसतना गोंयाक 28 सीट आसले एसेंब्लींतले आनी 2 आसले दमण आनी दीव एक. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 28चे आमी डायरेक्ट 40 जाले, म्हणजे 12 आमदार गोंय विधानसभेन वाडले. आनी हे 12 आमदार वाडल्या उपरांत पॉलिटिकली ह्या घटक राज्याचो जर आमी कितें उपयोग करून घेतलो जाल्यार पॉलिटिकली सेल्फ सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकली सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसीज अशा पद्दतींनी गोंयची वाटचाल सुरू जाली. आनी आयच्या घडयेक म्हणजे 35 वर्सां आमकां घटक राज्याक जालीं. 50 वर्सां मेरेन घटक राज्य उरतलें पूण गोंयकारपण भितर उरतलें काय ना हो प्रश्न. ह्या प्रश्नाचेर हांव आतां जॉयलाचें म्हणलें. जॉयल, व्हेरी क्लियर कट डिस्टिंक्शन. आय मेक इट इन अ व्हेरी सिंपल वे. Is that what we did with the autonomy we got, and secondly there were so many changes after statehood. We'll go one by one, but do you think we would have been better off without statehood, or statehood was a natural consequence of we getting our state language and we are to be blamed for what happened thereafter, not the concept or the provision of statehood? I wouldn't say we would have been better off without statehood, but I think we have not kept up to that expectation of statehood. Our own expectation. On our expectation. Statehood was largely एक identity identity of the state, and in that identity there are two aspects. One is or many aspects. One is land, आमचो the landscape of Goa ती सांबाळून दवरपाची. The second thing is about demography, the population of holding your Goanness together. And तेजे भितर आनीकूय येता culture and मागीर आमचे heritage, temples, churches and everything. Now the discourse which is happening right now is only about culture, cultural diversity and other things. We have not actually focused on the identity part of it. आमची identity गोंयकारपण खंय आसा? कसरात गेला पयले. See, if you see 35 years down the line, we have completely somewhere lost in that goinkarpon. But is statehood responsible for that? Statehood in a sense, when we got this statehood, I mean, आमी एक हे आशिल्ले की yes, this is आमी सांबाळटले म्हणून. We will be guardians of the state. Guardians of the state means एक आयडेंटिटी आमी आमचे सांबाळून दवरतले म्हणून आमी एक सगळ्यांनी एक हे केल्लो, पण जावंक ना तें, जावंकच ना. Partner, you agree that the biggest, probably, I won't call it just an issue, but probably biggest crisis in front of us हे आयडेंटिटीचो आज 35 वर्सां जेन्ना घटक राज्याक पुराय जातात तेन्ना गोंय मेळ्ळें, गोंयकार शेणलो अशा एक भावनेंतल्यान. कारण किशोर जें उलयता तें आयकलें, जॉयल उलयता तें आयकलें जाल्यार गोंय मेळ्ळें पूण गोंयकार शेणलो अशी एक म्हाका भावना दिसता. यू एग्री विथ दीस भावना? आमी गोंयकार शेणलो म्हटलें जाल्यार फाटली डिबेट जी आमी केल्ली की कन्नडिगांनी हांगा पंचायत इलेक्शन लढचें पॅनलांचेर काय म्हणून आमी परत त्याच विशयाचेर पावतले. मातशें हे दोनूय आमी वेगवेगळे विशय म्हणून पळोवचे पडटले की घटक राज्य जाल्या उपरांत आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमीन आमकां गोंयांत कितें दिलें. कारण ते आमचेर नाशिल्लेच, लोकांचेर कांय डिपेंड ना. जेन्ना घटनात्मक तरतूद करून जेन्ना स्टेटहूड दिता तेन्ना ते पॉलिटिकल सिस्टम राज्यांतली कशी काम करता तेतूंतल्यान कितें तरी आउटकम काडपा खातीर ताचेर सगळें डिपेंड आसलें. लोकांचेर कितें आसलें डिपेंड भितर. आमकां जे लॉ जाय आशिल्ले, आमचे मुणकार कूळ म्हणा आनी कितें म्हणा, जमनींचे रायट्स दिवपी
किंवा गोंयच्यो जमनी राखून दवरपी जशें जयलान सांगलें जशें अरुणाचल प्रदेश बिहार राज्यांनी जशें आसात अश्यो कांय गजाली करपाक जाय आशिल्ल्यो स्टेट बोर्डा उपरांत त्यो जावं ना. म्हणजे अजूनय म्हाका दिसता की पॉलिटिकल सिस्टम जी आमची गोंयांतली आसली जी काँग्रेस असो किंवा आता BJP असो ही घटक राज्य ह्या घटक राज्य जो आसा स्टेटहूड कॉमा टू कॉमा ही संकल्पना घेवन ते वचत नात. तांकां सगळें आजून ते दिल्लीच्यानूच डिक्टेशन जाता आनी त्या डिक्टेशना उपरांत हांगासर काम चलता. सो म्हाका दिसता की पूर्णपणान हेका जबाबदार जे आसा की गोंयची हे जावपा खातीर ती पॉलिटिकल सिस्टम आसा आमची. पॉलिटिकल सिस्टम समजून घेवंक ना. पॉलिटिकल सिस्टम म्हळ्यार कोण आमीच न्ही. दर 5 वर्सांनी राजकीय पक्ष आमीच निवडून दितात. आमचे राजकीय पक्ष सत्तेर जे येयले त्यांचे हायकमांड दिल्ली असले तांच्यांनी स्टेटहूडाच्या पयलीं जशी आमची सिस्टम चलताली प्रत्येक गजाली खातीर दिल्ली फावट मारची पडटाली दिल्लीच्यान सगळें आदेश येवचे पडटाले. म्हाका दिसता की त्या फाटल्या 32 वर्सांनी त्योच गजाली आमी रिपीट पयल्या सगळ्या. हो जो मुद्दो आसा किशोर खूब जाणांनी उलोवनूय दाखयला